सरसिजनाभ श्री पुरंदर विठ्ठलना निरत नेनेयुವಂತೆ आम्ही पुरा देवाला कसं म्हणतात ते देवा मग ह्या दी त्या करी ह्या करी म्हणून पुरंदास कसं म्हणते सती देवा गणपती Hey
zittei tattam tarattei tarikita takatam didattei 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 tarikita takatam tadittam dittei tattam tatkika tattam tadittam dittei tattam tatkika takatam dittei tam tatkika takatam dittei tam tatkika takatam dittei tam tatkika takatam dittei tam tatkika takatam dittei tarikita takatam dittei tarikita takatam dittei tarikita takatam dittei tarikita didattei tarikita tarikita takatam didattei 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 tarikita taktahat jham tarita jham येदळो आम्ही पळयले हे कलाविदालें कशी आस म्हूण सादारणशे एक आयडिया येवन आसता म्हणल्यार तामा आमकां केन्नाय आमगेले परिचय कशे की म्हूण सांगल्यार कोणाल पोतू आनू अम्मा अज्जो अज्जी तशी सांगता ती जाल्यार एक कलाविदाल परिचय आनू अम्मा अज्जा अज्जी म्हूण न्हय तांगेले परिचय तांगेले गुरू कोण म्हणून ह्या चेडूवांक गुरू विद्वान अपूर्वा एम.एस. तिणें भरतनाट्यमांत विद्वत केला सुराना कॉलेजांत BCA कोर न्हू कडेरी अण्णामलೈ युनिवर्सिटींत मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स केला तिणें जूनियर संगीत तिणें विद्वान श्रीमती विजय नागराज तिगेले नेतृत्वान केल्लें आशिल्लें आनी देशी एडवांस कोर्स तिणें श्रीमती निरुपमा राजेंद्र अभिनव डांस कंपनी हिगेले नेतृत्वांत केल्लें आनी ती एक असिस्टंट टीचर जावन एपोलो नॅशनल पब्लिक स्कुलांत थोडे टायम काम केलें तिणें कल्चरल कोऑर्डिनेटर आनी डांस EVS लँग्वेज टीचर म्हणून सांगून आशिल्ली ती ताजे नंतर तिणें तिगेलें ते स्टेज परफॉर्मन्स गायन समाज ADA रंगमंदिर TTD बेंगलूर रवींद्र कलाक्षेत्र हंपी उत्सव राम मंदिर ट्रस्ट अशी अनेक कडेन तिगेलें परफॉर्मन्स तिणें दिलेलें आसा आनी तिणें भरतनाट्य रंगप्रवेश विद्वान KS रामू हागेलें नेतृत्वाल केल्लें आशिल्लें हांव सुरेरी सांगलें म्हणके ती आतां बेंगलुरांत ना जाल्या निमित्य तिगेले एबसेंट सारी
जाल्यार तिणें पुरा नमुन्याचे ह्या चेडवांक तयार करून कितली तिच्यान साध्य की तितले पुरा तिणें मेहनत घाल्ली आसा, त्या चेडवान घाल्लेलें आसा. आमकां दिसते आसा हे गुरू विद्वान अपूर्वा MS हिका आमगेले तर्फेन चेडवां तर्फेन आमी धन्यवाद सांगता ती. आनी आतां मुखावयलो कार्यक्रम नटेश कौतवम राग हंसध्वनि एकताल नटराज नमस्तुभ्यं नाट्याधिदेवतां निनादमयं नीरजाक्षं नुतं नूपुरधरं नृत्य परिपूर्णं नेत्रत्रयं नैपुण्य नटनं नंदीभृंगी तं नमामि श्रीशंकरं श्रीकरं शंकरं ओंकारं. म्हळ्यार नाट्याधिदेवता नटराजो तक्का नृत्य रूपारी वंदनार्पण करचें हें एक देवाल स्तुती देवाल उडगास करचें. म्हळ्यार नाट्याक गुरू तो नटराजो तेगेले उडगास करचे कार्यक्रम. नटराजो सन्नुद पाद किंकिणी जम जम जन 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 नूपुरलय गदी जय 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 विधि हरि सेवित तकुडु दिकुडु तगुदरि गिड तगता तकिड गिड तग दिकिड गिड तग तांडवी धंबर दिकिड धिगी तरी गिड तग व्याघ चर्मदर तुम किड किड तग नम किड किड तग त्रिशूलधर नम किड किड तग नम किड किड तग त्रिनेत्र शंकर तक्किड गिड तग दिक्किड गिड तग तांडवी धंबर दिक्किड गिड तग धिगी तरी गिड तग व्याघ चर्मधर तुम किड किड तग नम किड किड तग त्रिशूलधर नम किड किड तग नम किड किड तग त्रिनेत्र शंकर नंदिवाहन नाद योग प्रिय नंदिवाहन नाद योग प्रिय जगनं किड तग तगनं किड तग उद तग तग दै जग जग जय जय शशि विभूषण रूप भयंकर डमरुक हस्त तृतीय सहस्र दीक्षित नाथ नटेश गौतम तग तग दाम दिगि दिगि दै तकुदि कुदल किड तुम किड किड तगि दै तंगी किड तग धी कोता त त तग तग दाम दिगि दिगि दै तकुदि कुदल किड तुम किड किड तगि दै
आता जतीस्वर राग हेमावती ताळ आदि हे नृत्य रूपारी जतीस्वर म्हणारे भारी प्रमुख जावन अशें हंतू कसने साहित्य म्हणना साहित्य म्हणारे पद अशें कीर्तन अशें नाशें न्ही तें कसं ना आनी साहित्याचे अभिनय ना जती विन्यास हाजे मुख्य उद्देश पुराकृतीन तूं अशें म्हणके हंतू पल्लवी अनुपल्लवी चरण म्हणचे तीन खंड असत तांतू जाल्यार हे कलाविदान हांगा जती आरंभारे सामान्य जावन येता मुखार गेल तशें ती क्रमेण जटील जाते वता कॉम्प्लिकेटेड जाते वता आनी त्या नादाक समजावन पाय्य कशी उपयोग करता ती शरीर कशी मोडी गिडी करता ती हात कशी चलयता ती पाय्याचे चारी कशी चमकूच कशी या पुरा निरूपण येता हांगा आम्ही मेन पळोवका म्हणारे रागाचे गमक ताळाचे अक्षर आनी ताका समजावन नर्तन कशी जाता म्हण सांगून आमी पळोवचें आतांचे मुखावेल कार्यक्रम पळोवया जतीस्वर राग हेमावती ताळ रूपक आदि रूपक
గిడజం తజం తరం తగదిం తగత గిడగత గిడజం తజం తరం తగదిం తగత గిడగత గిడజం సా రే గ ప మ ప ద ని ద ప మ గ రి సా రే గ ప మ ప ద ని ద తళ తగ తరే గిడదగ దై తై దా హ దై తై ద తై దా హ దై తై ది తై దా హ దై తై ది తై దా
देवर नाम बारो कृष्णय्य हे कनकदासाल कृती आम्ही सुरवेरी पुरंदरदासाल कृती पळयली आता कनकदासाली पुरंदरदासान देवाल उडगास मक्का सदा दवरची तशी अनुग्रह करी गणपती म्हणून मागून घेतला रे कनकदास सांगते सती बारो कृष्णय्य भक्तर मनेगे ಈಗ आम्ही केदनाय कोणा आपयताना ये आमगेल गरकड ये ती म्हणून आम्ही सांगचे ये ते आमगेल गरकड आहे कनकदासो गरकड यो म्हणून सांगते ना तो भक्तर मनेगे ಈಗ देवान भक्ताले घराक येवचे ताका मुख्य दिसता तागेल घर ताका घरदार खंयस कनकदासाक घरदार कसं नाही ना तो एको हरिदास जावन गांव 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 भोंवती आशिल्ली विना घरदार ना मिगेल घरा यो म्हणून सांगते ना तो भक्ताल घरा यो म्हण तेस आनी आमी ते पुरंदरदासाले ते देवर नामान तो कसन पळयलें बारीक गंभीर जावन गणपतीले विवरण तागेले संपूर्ण विवरण म्हणके थोडेची तिन्ही स्टांजा भितर आयिल्ले आसा जाल्यार हांगा जिके विंगडन मुने आसा तो सांगते आसा धिमी 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 करून यो धिमी 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 देवाक कसं या बा धिमी 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 नाचून यो म्हणून देवाक नाच नाच करून यो म्हण जुवें आनी तागेले हाताक कंकण ते किणी 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 करून या म्हण किणी 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 करू काय नंतर धिमी 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 करून येऊ काय कसं हे देवाक अशी सांगची वे कसं लायक खंयची देवा सांगते असतो उडपा कृष्णाक कोण तो उडपा कृष्ण कुडुगोल कृष्ण बालकृष्ण सान चेरडू तो परमात्मो सर्वज्ञो सर्वांक गुरु तो जगत गुरु जाल्यार उडपान तूं बालक रूपार आसा बालक रूपार आशिल्ले कृष्णा लागीं हरिदास बालक जावन उलयतात तो कितलो निष्पाप की हरिदासय तितले निष्पाप आसा ती तागे लागीं चेडू जावन चेडा लागीं उलयता तो आनी आमी जाल्यार आमकां आराध्य देव तोची श्री कृष्ण आमी माधव संप्रदायाचे आमगेले संप्रदाय उडपा देखून प्रारंभ जाता आम्ही त्या कृष्णा लागीं वतना एक उडगो आसता वर का तो चेडूय आसा देव मात्र नाही चेडूय आसा आनी चेडू आशिल्ले कडेन चेडूपणय आसा हे आमी देवाला उडगास करका त्याच्या देवाला चेडूपण बारो निनमोका तोरो निन्न समयारो हे सांगतेस कनकदास ऐकूया कशें सांगतात पळोवया कृष्णय्या बारो कृष्णय्या कृष्णय्या बारो कृष्णय्या कृष्णय्या बारो कृष्णय्या निन्न भक्तर मने कृष्णय्या
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ನಿನ ಮುಖ ತೋರೋ ಬಾರೋ ನಿನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ ಸರಿತಾರೋ ಜಗದರ ಕ್ಷಿಪನೆ ಬಾರೋ ನಿನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ ಸರಿತಾರೋ ಜಗದರ ಕ್ಷಿಪನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂತಿಕೆ ಕಾಲ್ ಕಡಕೊಂದೊಂದಿಗೆ ಕಿರುಗೆಚೆ ದಿಮ್ ದಿಮಿ 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 ದಿಮಿಗೆನುತ್ತ ಅಂತಿಕೆ ಕಾಲ್ ಕಡಕ ಕೋಲಂದಿಗೆ ಕಿರುಗೆಚೆ ದಿಮ್ ದಿಮಿ 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 ದಿಮಿಗೆನುತ್ತ ಪೊಂಗಡಲನು ತುದ ಬಾರಯ್ಯ ಪೊಂಗಡಕನು ತುದ ಪೊಂಗಡಲನು ತುದ ಬಾರಯ್ಯ ಪೊಂಗಡಲನು ತುದ ಪೊಂಗಡಲನು ತುದ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಂಗಣ ಕರದಲ್ಲಿ ಕಂಗಣ ಕರದಲ್ಲಿ ಹೋನು ಗುರಗೊಳೆಯುತ್ತ ಕಿಂಗಿಣಿ ಗಿಣಿ ಗಿಣಿ ಕಿಣಿಯನುತ ಕಂಗಣ ಕರದಲ್ಲಿ ಹೋನು ಗುರಗೊಳೆಯುತ್ತ ಕಿಂಗಿಣಿ ಗಿಣಿ ಗಿಣಿ ಕಿಣಿಯನುತ ಪೊಂಗಡನೂದುದ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲಿ ನಿಲಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲಿ ನಿಲಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ಸರಗರು ಪಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
हांवें ह्या चेडूंक कोण म्हूण सांगिल्लें नाशिल्लें. आत्त म्हाका चेडूं कोण म्हूण सांगच्या धैर्य तेच. हांगा पेल्ले सायडार उजी बगले नाशिल्ली शिवानी संतोष नायक, मिगेली नाती. हांव एमजी नायक म्हणून, मुद्दूर गोपालकृष्ण नायक म्हणून तुमकां परत गोत्त एमजी नायक म्हणून मस्तना गोत्त असं म्हणून लागता हांव. आनी मिगेल वॉयस तुमी मस्त आयकून आसता तेज्या निमित्त मिगेल गुर्त नातल्यार कोण म्हूण सादारण एक आयडेंटिफिकेशन आसच्या पुरो म्हूण लागता. ही शिवानी आनी आमगेल समाजाक मस्त संबंध आसा. कसं लायकी म्हळ्यार आमी आमगेले ते एन आर कॉलनीचे बिल्डिंगांतू योगाभ्यास करताना मिगेले शिकिले हांगा विद्या नायक आसा, हेमा कारवार हांगा आशिल्ली आनी ही माई येते आशिल्ली. हांणी थंय येताना ह्या चेरडाल आवसू मिगेल सून तृप्ती त्या चेरडा घेवन येत आशिल्ली. त्या चेरडाक योगा क्लासाक घेवन येत आशिल्ली. ती चेरडा एक न्हिदकारान ती योगा पार्टिसिपेट करता आशिल्ली. थंय दाखोवन समाजाक तिगेले संबंध आसा. ताजे नंतर ती बाई योगा शिकून आमगेले समाजाचे 2 वर्स कंटिन्युअस योगा चॅम्पियन जाली. ताजे नंतर अनफॉर्च्युनेटली कोविड जावन आमकां ते कॉम्पिटिशन करूंक जाय न्ही आनी पळयतात आनी मुखार तेमी करूंक प्रयत्न करतात. आनी आनी तिणें तें तिगेले ते शिकिल्ले योगा तिगेले गुरून ते नाट्या मध्य कशी हंसून व्हरचें म्हण तेमी पळयलें, आमी पळयलां तें. आनी म्हळ्यार ती शिवानी मिगेले शिकिल्ली न्ही, तिगेले अम्मा लागीं शिकिल्ली. तृप्ती संतोष नायक ही BE जावन MSc इन योगा कोर न्हू. आतां ते ओमकार म्हणलो श्री ओमकार म्हणलो बारी प्रसिद्ध योगा गुरू तागेल्या रिसर्च टिमांतू आसा. आनी म्हाका एक इन्फॉर्मेशन काय की म्हळ्यार तेगेले ह्या चेडूवालें आतां एक जूनियर एग्जामिनेशन पयल्यार जालां, रिजल्ट आयिल्लो ना. तें कर्नाटका स्टेट डॉक्टर गंगूबाई हानगल म्युझिक अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स युनिव्हर्सिटी हांणी बँगलोर युनिव्हर्सिटीच्या सहयोगान एग्जामिनेशन ते कंडक्ट केल्लें आशिल्लें. तें पयल्या अर्थाचें तें कंप्लीट जाल्लें आसा. तांतू वरान योगाचे एक भाग आसा. म्हळ्यार भरतनाट्यम आनी योगा हाता हात दोन घेवन वती आसा ती तें एक विशेष विशय. हांगेन तांकां रिजल्ट आयिल्लो ना, रिजल्ट येताले. शिवानी बँगलोर इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल चिखलसंद्रा हांगा 7th क्लासा शिकते, 7th स्टँडर्ड. आनी स्वस्ती संदीप भट हांगा बशिल्लो आसा. संतोष हांगा आसा शिवानीलो आनु. आनी हांव सो हांगा आसा. ही 5th क्लास शिकते आसा अरबिंदो स्कूल बनशंकरी अरबिंदो स्कूलांत 5th क्लास शिकते आसा. तिगेला हांगा राममूर्ती भट मामू तांणी काली ना आज सकाळी शिवमोगांत तांगेले गणपतीले हे आसा म्हूण सांगून गेलेली. आज सकाळी येवन पावली ती चेल्ली पाप चिके सुस्त जावन आसा पुरो जाल्यार तांगेले ते एंथुजियम कांय उणी जालें ना.
आणि हांनी दोग जाण बारी फ्रेंड्स तांकां 1 वर्स चिल्लर डिफरन्स क्लोज फ्रेंड्स तांणी आनी तशींची पेल्तान राबिलो कृष्ण तो आमिगेलो नातू तनुष संतोष नायक आणि आल्तान हनुमंत गलालो सम्यक संदीप भट तिगेलो भाऊ हे 4 जणांना टीम हांव म्हाका एक दिसता म्हण सांगल्यार कोणाकय बेजार आयलो दिसना म्हाका जाल्या निमित्त म्हाका आयज समाधान येते आसा ह्या चेडवांक तुम्ही पुरा रितीन आशीर्वाद करता म्हणून सांगून हांव हें करता 2 वर्सां फुडें हांगा आमगेले अष्टावधान सेवेंतू ह्या चेडवांनी नाट्य दंपती पैशांनी केले की म्हळ्यार तांणी जर्मनी आसत तांणी तशींची देवालयाक घेवन ते सोयरीक जावन ते जाल्ले म्हळ्यार संतोश आरी आज तांणी त्या देवालयाची सेव केलेली आसा हे आमगेलो देव महाकारणीक तुम्ही कसने मागचे असल्यारे मागून घेवेत मनान तो कसले कलमश दवरना अशें मागून घेयात तो खंडित आशीर्वाद करता तो राखता इतले सांगून आता वपास मुखार कार्यक्रमा वचा हे हाचे नांव आता हांव सांगता एक सुरवेचे पुष्पांजली दोग चेडवांनी ಒಟ್ಟು केल्लें आशिल्लें दोनीचे गजवदना बेडवे शिवानीन केल्लें नातीन केल्लें तिन्नीचे अलरिपू स्वस्तीन केल्लें चर्रीचे नटेश कौतुवम त्या शिवानीन केल्लें जटीस्वरम दोग जाणांनी केल्लें कडे बारो कृष्णय्या स्वस्तीन केल्लें आतां वपास संगीत साम्राज्य हे आतां वपास स्वस्ती करता दोग जाण करता ते दोग जाण करतात सॉरी हाजे नंतर दोग जाणांनी करची पुरा म्हणून नवे संगीत साम्राज्य राग मोहन कल्याणी ताळ आदिताळ हे सरस्वती वैरस शृंगेरीचे सरस्वती देवी वैरी हे कीर्तन आसा संगीताक साम्राज्य ती त्या सुंदर श्रृंगेरी पट्टणांतू विहार करते आसता म्हळ्यार निजावन ती विहार करते आसता म्हूण सांगून सांगता ती आनी ती श्रीचक्र ताचे मध्य राबून आसता म्हूण सांगता ती कालडी शंकराचार्य कालडी देखून आयले शंकराचार्यान त्या शृंगेरीचे शारदा पीठ आणि शारदाचे देवाळ त्यांनी स्थापन केल्लें आसा शृंगेरी मात्र न्हय त्यांनी काश्मीरांत केल्लें आसा त्या शंकराचार्याले हृदयांत ती केन्नाय वास जावन आसता आनी अष्टदिक्पती आणि ब्रह्म समेत तिचेरी नम्मी दवरले आसता ती संपूर्ण संगीतांतू स्वररूप जावन आसता खंय ती सरस्वती स्वररूपार आसता आनी ज्ञानाक अधिदेवत ती ज्ञानाक गणपती वरान अधिदेवता सुंदर दासवाळा फूल आणि इतर आभरण दाखून ती अलंकृत जावन दिसता आणि हे मोहन कल्याणीचे एक मधुर रागांतू आमी ऐकुया आणि ते नृत्य पळया
साम्राज्य सञ्चारिणी संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी शृङ्गार शृङ्गेरि पुरवासिनी संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी शृङ्गार शृङ्गेरि पुरवासिनी संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी उन्नतपाण्या केरळवासिनी उन्नतपाण्या केरळवासिनी सन्नुत श्रीचक्र मध्यनिवासिनी उन्नतपाण्या केरळवासिनी सन्नुत श्रीचक्र मध्यनिवासिनी कालडि शङ्कर हृदय निवासिनी कालडि शङ्कर हृदय निवासिनी कालदिक्पालक ब्रह्म विश्वासिनी कालडि शङ्कर हृदय निवासिनी कालदिक्पालक ब्रह्म विश्वासिनी अनिद सारिगा गबमगरि सनिद सरिगा पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिगा पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिग पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिग पद सनिद बमगरि सबमग पमग सनिद सनिद गरि स पदरि सनिद पमग सरिग पमग पमग सनिद सनिद गरि स पदरि सनिद पमग सरिग पद पद रिग पद स दस पद सरिग रिग गरिग सनिद दबद पमग गरिग सनिद गरि सनिद पमगरि संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी शृङ्गार शृङ्गेरि पुरवासिनी संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी गान्धार पञ्चम रूपिणी रूपिणी निषाद मध्यम सप्तस्वर रूपिणी गान्धार पञ्चम दैवत रूपिणी निषाद मध्यम सप्तस्वर रूपिणी मन्दार कुसुम मणिमय तेजो मन्दार कुसुम मणिमय तेजो माधुर्य मोहन कल्याणी स्वरूपिणी मन्दार कुसुम मणिमय तेजो माधुर्य मोहन कल्याणी स्वरूपिणी अनिद सारिगा दबमगरि सनिद सरिगा पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिगा पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिग पद सनिद बमगरि सनिद सरिग दबमगरि सनिद सरिग पद सनिद बमगरि सबमग पमग सनिद सनिद गरि स पदरि सनिद पमग सरिग पमग पमग सनिद सनिद गरि स पदरि सनिद पमग सरिग पद पद रिग पद स दस पद सरिग रिग गरिग सनिद दबद पमग गरिग सनिद गरि संगीत साम्राज्य सञ्चारिणी शृङ्गार शृङ्गेरि पुरवासिनी
कोणी उठाचा ना. आमगेले समाजाचे अध्यक्ष श्रीमान व्यंकटेश प्रभू मामो ह्या चेडवांक आमगेल्या समाजातर्फेन एक किरुकाणीक दिवच्याक मुखार येते सती. शिवानी स्वस्ती तनुषो आणि सम्यक तोंड तर कर रहा है तोंड हाँ हाँ थँक यू व्यंकटेश प्रभम. आम्ही वापस कार्यक्रम मुकरसूया. आता श्रीमन नारायण राग बौली ताळ आदि ताळ हे एक अण्णमय्य आलें सान जाल्यार एक स्वारस्य आशिल्लें साहित्य प्रति चरणांतो नीपादक्कागी भगवान नारायणांक प्रति चरणांत कमल आणि परम हे दोन्ही पद बारी बुद्धवंतेकेरी उपयोग करून आणि एक हे इंटरेस्टिंग साहित्य बरा जावन आसा. तो कमलपती नारायण कमला म्हळ्यार श्रीलक्ष्मी कमलपती कमलनयन कमलचरण कमलनाभ पद्मनाभ ब्रह्माक सृष्टी केलो तो पद्मनाभ मस्त नमने कमल येते सती ते कमल कशी फुलता ती म्हणून सांगून आम्ही पळया. श्रीमन्नारायण 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 ने श्रीपादमे शरण श्रीमन्नारायण 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 ने श्रीपादमे शरण श्रीमन्नारायण 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 ने श्रीपादमे शरणु श्रीमन्नारायण 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 ने श्रीपादमे शरणु. कमला सदी मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमले क्षण कमला सदी मुख कमल कमल हित कमल प्रिया कमले क्षण कमला सदी
कमल कमलहित कमलप्रिय कमलेक्षण कमलसानहित कमलसानहित गरुडगमन श्री कमलनाभनि पदकमल में शरणु कमलसानहित गरुडगमन श्री कमलनाभनि पदकमल में शरणु श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में शरणु श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में शरणु परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमयोगी जन भागधेय श्री परम पुरुष परात्पर परमात्मा परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरि देवा परमात्मा परमाणु रूप श्री तिरुवेंकटगिरि देव शरणु श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में शरणु श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणने श्रीपाद में शरणु आता आम्ही आयची कार्यक्रमाक लागलागी ते सती हनुमान चाळीसा म्हाका दिसता मस्त जण वाजिता ते सगळ्यांक गत आशिल्ले म्हणलें थांब तुळशीदास आलें एक अमोघ रचन ती हनुमान चाळीसा हनुमंतो महापराक्रमी महाबलवानो महातेजस्वी अष्टसिद्धी जालो हनुमंता म्हणके सिद्धी जालो कोणी ना ती आनी तो चिरंजीवी हनुमंतो चिरंजीवी खंय खंय राम नाम ऐकता ती थंय थंय हनुमंत आसता आता मी हनुमान चालीसा वाजिताना तो हांगा खंय बसून आसतलो तक्का रामू सोण विंगड कसं ना कृष्णा जाल्यार नमगान आशिल्लो तो कृष्णान रामावतार दाखयले नंतर तो देवूची होची म्हणून तसले नमुने हनुमंतो आनी आम्ही आमकां माधव संप्रदायाच्यांक हनुमंतो व्हडलो देव प्रथमो हनुमन्नामः द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञं तृतीयस्तु भगवत्कार्य साधकः
पूर्ण प्रज्ञ म्हणून सांगला रे मध्वाचार्य. प्रथम अवतारो हनुमंताल खंय, द्वितीय अवतारो भीमालो, दोघ जण वायुपुत्र, तृतीय अवतारो वायुरूप मध्वाचार्य. आणि जो हनुमंतो म्हणून सांगला रे मुखावयल ब्रह्मपट्टाक तक्का सोदून दवरला. आम्ही कशी इंटरव्यू दवरनो बँका चेअरमॅन की मॅनेजिंग डायरेक्टर की करता ती तशी ब्रह्मपट्टाक तक सोदून दवरला. आणि तो हनुमंतो आमकां एक आदर्श कुलदेव म्हणच्याक भारी एक अभिमाना विशय. आणि आम्ही केदनाय सांगचे दासोहम, हांव देवालो दासो, देव परिपूर्ण तोच होडो, हांव तागेलो दासो. हो दासो कोण? प्रथम दासो हनुमंतो, देवाल प्रथम दासो हनुमंतो. त्या हनुमंताले हांगा हांव स्वामी आसती आमकां गोतस आमगेलो मोठो, आम्ही माधव संप्रदायाचे सगळ्यांक गोतस जाल्यार हांव एक साण प्रश्न करता. आमगेले माधव संप्रदायाचे सिद्धांत कसं नाही? हांव आतां सांगना, अनेक पडी सांगता माधव संप्रदायाचे सिद्धांत कसं नाही तुमकां तरी गोत आसा म्हणून जाल्यार रे आमगेल्या हेम मायलाक बरोवन दिया ती. आदित्य पै म्हणून सांगून एक चल्लो रडते आसा तागेले आनम्मा खंय की मिस जाल्ली ती म्हणते आसा ती. मेळवे आदित्य पै, अण्णाल नाव विष्णू पै, आनो विष्णू पै, अन्नाल नाव विष्णू पै, आदित्य पै चेरडू पाप रडतेस आनो अम्मा खंय आसा म्हणून जाल्यार दही दवरून येवन तक्षण ह्या चेरडाक उखलून घेवन वचा ती. ते दवरान आमी हांगा दवरून घेवन आसता चेरडाक. मूड गणपती महामूड गणपती असल करणे कार्यक्रमाक संकल्प कोणी करचे असल्यार कुडले येवका काय संकल्पाचे कार्यक्रम भितर काही जातेस. आता हनुमान चालिसा हा एक निमिष आयच्या कलाविदांक फुल्लाचे गुच्छ दिवन आम्ही आमगेले समाजा तर्फेन आमगेले एक विश्वास व्यक्त करतात. आज्जा नकरान दिवा म्हणून तशें आमगेला एम जी नायक म्हणल्यार रे आमच्या 35 वर्स दोन हांगा समाजांत तागेले कार्यक्रम म्हळ्यार सर्वांत तो मेळता आसा तशें आज्याल हातांत दिला बरें म्हणल्या खातीर तांगेल्या हातांत पुष्क दिता आसा. हनुमंत यारे हनुमंतो गे आयल पळय. यस अपरूप दृश्य काय म्हणारे आज जननात्रांक सन्मान करचे आज जन समाजा तर्फेन आमगे समाजाक आत्ताशील मलगड आमगेले म्हणारे मनुष्य आत्ताचे टिमांत मलगड मनुष्य आमी नायको ताण आज हे कार्यक्रम चलोवन दिला. संतोष विषय समाजाक असन जन जेवकाची काय म्हळ्यार वर्स जन इतले वर्स तांणी 80 जाल तिगे ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ जावन सकाळी दनपारके सांजे येवन तांणी हांगा समाजाक काम करताचे देवाल काम करताचे आनी एक्टिव जावन करताचे तांगेले हेल्थाचे बद्दल आलोचना करण्याची करताचे असल जन आमकां समाजा जेवका असल जन आसला मात समाज जेवचे केलें म्हळ्यार आमी चुकताचे चुकिल्यांक समन्हय तूं करचें तूं कर समन्हय राय अशकोरकार म्हणून सांगचें व्हडलें गुण तांणी सांगताचे तांगेले आशिर्वादा निमित्त आमी सगळे काम करताचे तांणी आमगेले मालगड आहे थँक्स तुमकां आनी दोन थँक्स केला म्हणारे तुम्ही आज ह्या सभा भितर हांगा तुमगेले नात्रा सन्मान करचें पळोवचें भाग्य आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी तुमकां धन्यवाद दितात. हांव सान मनीस देव फोडो तागेले
सेवा करच्याक म्हाका एक अवकाश ह्या समाजांतूं दिल्ल्या निमित्त म्हाका एक अभिमाना विशय हांव आतां मस्त वर्स करून वायस प्रेसिडेंट जावन आसा सांगा. ह्या समाजान त्या देवान गुरून म्हाका हें इतलें आयुश्य मात्र न्हय आरोग्य दिवन मिजान सीत साध्यश इतलें काम करच्याक अवकाश करून दिल्ल्याक तांकां हांव साश्टांग प्रणाम धन्यवाद सांगता. आनी समाजाक वेंकटेश प्रभुमाक ह्या चारय गोड उतर मिगेल विशयान सांगिल्ले खातीर हांव आभार जावन तांकां कृतज्ञता सांगता. आतां हनुमान चालिसा. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन ईशति उलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजै कांधे मूंज जनेऊ छाजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महावंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि
करी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। लाय सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर शिवर लाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। सहस वदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा, नारद शारद सहित ही कुबेर दिगपाल। जहाँ थे कवि कोविद कही सकै कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन परभानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होता बिनु पैठारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जप नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, तासु अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शतवार पाठ कर
जोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय मह डेरा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इति श्री हनुमान चालीसा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। आता सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। विधांक प्रोत्साह दिवचे बारी संतोषा विषयी हो तुमकां आमी समाजातर्फेन धन्यवाद सांगता ती आणि मिगेल तर्फेन आणि आर्टिस्टां तर्फेन आणि तांगेले हावसबॉक्सो तर्फेन हांव समाजाक आमकां हे अवकाश दिलेल्याक कृतकृत्य जावन धन्यवाद समर्पण करता। आता अखेरीचे मंगलम हे एक नृत्यरूपक हांगा नर्तकी देवाक गुरुक भूदेवीक सभिकांक सभामंडपाक
नमस्कार करता ती कशी त्यांनी नमस्कार करून प्रवेश केलो तशींची नमस्कार करून त्यांनी तो येतात. आता मंगलम एक आयचे ह्या कार्यक्रमांत हांवें मिगेले हे भाग हांव कसन घेतिले आनी तो कसलेय चुकी मुकी आसा म्हणून जाल्यार तुमी क्षम करता. चुकी कसलीय आसल्यार ती मिगेली आनी हांव सांगिल्लें सकल कसन एक समस्या म्हणून दिसल्यार त्या देवालो अनुग्रह स्वाम्यालो अनुग्रह त्या स्वाम्यांक देवाक पांय पडू आनी तुमी पुरा जाणांनी म्हाका क्षम करता म्हणून सांगून हांव मुखावेल कार्यक्रमाक प्रस्तुत करून सांगता. పవమాన సుతుడు పాటు పదార విందమునకు నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం రాజీవ నయన త్యాగ రాజాతి విరుతమైన నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం. हाजे नंतर भितर देवाले आर्ज जाता. म्हाका गोतना कितले जाण भितर बसली ती म्हणून सांगून बसच्या जाग आसल्यार वचून बसात येना जाल्यार हांगा बसून आर्ज जायन भितर जावन नंतर भितर वचका म्हणून सांगून विनंती करता. आनी थंय भितर फळारा वेवस्था काल केल्या म्हणकेची देवाले उजवे बगलेन दाखोवन भितर वचचें. भितर वचून थंय ग्रावंड फ्लोरार त्या वेवस्था केलेली आसा. सर्वांनी फळार घेवनूच वचका म्हणून सांगून हांव विनंती करता. भितर पळोवन बसच्या अवकाश आसला मात्र वचाती बसच्याक एटलिस्ट राबच्या पण अवकाश आसला मात्र वचाती नातल्यार हांगा स्क्रीन आसा स्क्रीनार पळयत. सगळ्यांक धन्यवाद. प्रोग्राम लाईव्ह परतकाडी म्हणटा तांगेले वेबसायटाचो आसा 3 दिवस आसता. तुमी कोणा न्ही तुमकां जॉब केलेलो तुमगेले ग्रुपाक तुमी जॉब फॉरवर्ड करून त्या लिंक पेटयला न्ही तुमी 3 दिवस पळयात तुमगेले खातीर ते दवरला 3 दिवस आसता. आर्टिस्टा भितर घेवन प्रसाद ओके न्ही बट तांकां घेवन वचको
पाशाङ्कुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धिविनायक सुरेश्वरा गौरीनन्दन गणेश्वरा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख
ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋದು? ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇ. एक मिनट अम्मा मेरा सेकंड पे अम्मा सेकंड में टिक्के मार्क्स करो हाँ अल्ले हांगा देवालयात रंगपूजेचे आणि नारळावळ्याचे आमला करून काही नंतर देवालयात आईच्या सेवादारात आम्ही प्रसाद वितरण करतात. प्रथम जाऊन आईच्या प्रसाद दिवचो आईची कराविधान कुमारी शिवानी कुमारी स्वस्ती तनुजो आणि सौम्यकर तांगेले आजूबाजूला आणि आजच्या तांणी येवन प्रसाद दिवपाक सगळ्यांक दिता. तदनंतर आईचे महामंडळ सेवा करतात. आज आमकां प्रतिनिधी आमकां जेवणाक जावं क्लासीक दितले रंधयकाय तरकाय सप्लाय करतले उडुपी स्टोर्साचे नागेश किडबाबू नागेश किडबाबाला आज विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमयुज्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्युतं आविर्भूचन्द्रसृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षयोद्धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति रात्रधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यते स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चते स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लार्जैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम
ओम गणाधिपाय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम अघनाशनाय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम विनायकाय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम ईशपुत्राय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम एकदन्ताय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम विभवक्त्राय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम मूषकवाहनाय नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। ओम कुमारगुरवे नमः दुर्वायुगं समर्पयामि। आरती